सोबीतकाय तुझ्या आनी म्हज्या भितर आसा आनी ती सोबीतकाय घेवन आमी चलता. हर एका दिसा हर एका वेळार तिची सोबीतकाय आमच्या भितर आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वासूया. कित्याक पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 आनी 2 ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा लागीं उलयनात तर ती देवा लागीं उलयतात. आत्म्या वरवीं गुडार सताची ती खबर करतात. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी देवा सांगात उलोवया. लिब्रहान थोरोबो जिमारा खांता लाबाकी अराबाजे अमिता राबा सोमोको मोंथिराबा जानता la kiororo simara kamamantro bodira zanta la bakori ya la 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 obrehento robo simara kamamantro ria la 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 librahanto robo simara kanta la ya obrehenta raba santra lande. Oh, thank you Jesus. ह्या दिसापासत आणि ह्या वेळापासत तुवें आमकां परतून एकठांय केलाय. तुका वाखाणूंक तुका दिन वासूंक तू संवसाराचो राजा जावन आसाय. तू संवसाराचो धनी जावन आसाय. म्हज्या तुज्या नांवान सामर्थ्य. कित्याक जेजू नांव ह्या संवसारान आनी मळबार एकूच नांव आसा, तें म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. आनी त्या नांवान सामर्थ्य आसा, त्या नांवांक पदवी आसा आनी त्या नांवान तुका आनी म्हाका सोडवण आसा. ह्या वेळार त्या नांवांक महिमा दिवया, त्या नांवांक दिन वासूया. कित्याक जेजू ह्या नांवान शांती आसा, जेजू ह्या नांवान मोग आसा आनी जेजू ह्या नांवान ताकूत आसा मोगाच्या. ज्याच्या वेळार आमी हें नांव घेता त्या वेळार आमचे भितर देवाची शक्ती, देवाच्या आत्म्याची शक्ती भरता. कित्याक ह्या नांवान आमकां सगळें दिलां. जेजू ह्या नांवान आमकां संपूर्ण केल्यां. ते जेजू क्रिस्ताक ह्या वेळार दिन वासूया. कित्याक देवान आमकां दिलें ह्या संवसारान एकूच काम म्हटल्यार ताची वाखाणणी. वर्शीप, प्रेज एंड वर्शीप. संपूर्ण कायेन, काळजान, मनान, आत्म्यान ताका दिन वासूया. ह्यो वेळ ताका वाखाणुचो. आमचे हर एक चिंतन ह्या वेळार बाजूक दवरून आमचो संपूर्ण मोग ताका दाखोवया. वेळार खुशालकाय नाचोन हांसोन जावन देवाक दिन वासूया. नितीन आनी प्रामाणीकपणान ताची वाखाणणी करुया. ओ हालेलुया. ताळयो पेटोवन खुशालकाय. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह. राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह. यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार. संसाराचो राजा जावन आसा. तो ह्या संसाराचो पाशय जावन आसा. तो तुजो आनी म्हजो राजा जावन आसा, धनी जावन आसा. आनी ताचें नांव आसा जेजू क्रिस्त. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. पानी चलता है, भीड़ को खिलाता है.
यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। वेगळा दिनवासी ना, जेजू दिनवासी। Oh, thank you, Jesus. आमच्या जीवितापासून, आमच्या भुरग्यांपासून, आमच्या कुटुंबापासून तुझ्या कृपेवर आम्ही असं म्हणत। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। विशाल खायने देवा दिनवासिया, उर्बेन मोगा नागपूर बाहेन देवाची स्तुती गाऊया, जेजूची स्तुती गाऊया। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार,
प्रेज द लॉर्ड. ताच्या नांवाक महिमा, त्याच्या नांवान दिनवास, त्याच्या नांवान स्तुती, कित्याक तेचें नांव योग्यतेचो आसा. आमेन. सगळीं जाणां म्हणा, सिंहासनार बसला तो मेंढरो योग्यतेचो आसा. आमेन. सगळीं जाणां म्हणा, सिंहासनार बसला तो मेंढरो योग्यतेचो आसा. आमेन. सो आयज देवाचें उतर घेवया. 1 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 6 वर्स 9. 1 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 6 वर्स 9. देवाचें राज. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? देवाचें राज खोट्या मनशांक मेळचें ना. देवाचें राज कोणाक मेळचें ना म्हणटा? खोटे मनशांक. म्हण तुमी नकळत फसू नाकात. पोजडे कुड्ड्या देवाक बसतात ते म्हटल्यार कोण? कुड्डे देव म्हटल्यार मुर्ती पुजा करता होते. परतवारी बायल बले दादल्या कडे पोजडे पाताक करता तसले. प्रेज द लॉर्ड. सो हय पवित्र पुस्तक आमकां अशे भाशेन सांगता, कोणाक सुर्गीचे राज मेळचें ना तें आनी कोणाक सुर्गीचे राज मेळटले ते. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक सुर्गीचे राज मेळचें ना तें आनी कोणाक सुर्गीचे राज मेळटले ते. सो हय सर्गीच्या राज्या विशीं उलोवप सुरू आहा. आनी सर्गीच्या राज्यान जर पयलें जाल्यार तर सगळे जाण हे खरें उलयतात. आमेन. आनी सर्गीच्या राज्यान सत आसा. थंय सत आसा आनी थंय म्हेळेपण ना. हालेलुया. कितें आसा? थंय सत आसा आनी थंय म्हेळेपण ना. प्रेज द लॉर्ड. सुर्गीच्या राज्यांत सत आसा आनी थंय म्हेळेपण ना. थंय एकामेकाक फसोवंक जायना वा एकामेकाक कोण फसयनात ना. कित्याक थंय सगळें सता. सगळें सता. हालेलुया. सगळें सता. आतां हय देवाची उतर आमकां अशे भाशेन सांगता, कितें तर देवाचें राज खोट्या मनशाक मेळचें ना. म्हण तुमकां खबर ना. आनी थंय प्रश्न चिन्ह केला. तुमकां खबर ना कितें काय विचारता. क्वेश्चन मार्क केला. आनी फुडें अशा भाशेन सांगता, तुमी फसू नाकात. पोजडे म्हटल्यार कोण? जे एका बायलेक सोडून दुसऱ्या बायले लागीं संबंध दवरतात. जशे एका दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं संबंध दवरतात, वा काजार जावचे आदी एका चेडवा लागीं संबंध दवरतात, वा काजार जावच्या आदी एका चेड्या लागीं संबंध दवरतात. तेका पोजडेपण म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, पोजडेपणाचें जिवीत देवाक आवडेना. पोजडपण देवाक आवडेना. देवान आशिर्वाद घातलो आनी आशिर्वाद घालून आदाम आनी एवेक म्हटलें, आयज पासून तुमी दोगांय एकूच. हालेलुया. जे देवान जोडला ते मनशान तोडूंक जायना. सो ज्या वेळार एक काजाराचो संबंध वा काजाराचें जिवीत आमी चलता, त्या वेळार आमचे भितर स्वामी जेजू क्रिस्त आसता आनी तिची गाठ आसता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
आमकां अशें कांयच वायट करूंक जायना वा वायट चिंतूंक जायना जेका लागून आमी पोजडपणाच्या जिवितान भितर सरोंक जाय तशें. हालेलुया. दुसरें म्हणटा हे जालें पोजडपणाचें. दुसरें म्हणटा कुड्ड्या देवाक बसतात. कुड्ड्या देवाक म्हटल्यार कितें? एक्झॅक्टली कुड्ड्या देवाक म्हटल्यार आयडलशीप, म्हटल्यार मुर्ती पुजा. आमचो देव हो जिवो देव. आमचो देव भागयेत पावलो म्हणटा देव रावना फातरांनी, देव रावना मुर्तीनी, पूण देव आसा आमच्या काळजांनी. देव आसा आमच्या काळजांनी. सो जो मुर्ती पुजा करता वा मुर्तीक मान दिता वा मुर्ती थंय आमचो संबंध आसा, बायबल क्लियर म्हणटा की तेका सर्गीचें रास ना. हालेलुया. तेका सर्गीचें रास ना. पळयात पोजडेपणांतलें जिवीत आनी कुड्डे म्हटल्यार मुर्ती पुजेची जिवीत हे एकूच जिवीत आसा. ह्या दोनूय जिवितान तूं पोजडपण करताय. पोजडपण म्हटल्यार कितें? एका दादल्या सांगाताक तुमचें जिवीत सुरू जाला आसतना दुसऱ्या दादल्या थंय तुमी वचप. सेम मुर्ती पुजेचें पातक सेम तशेंच म्हणटा जिवो देव आसतना मातयेच्या मुर्ते लागीं आमी आमचें जिवीत समर्पण करप. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें जावन आसा मुर्ती पुजेचें पातक. आतां हें तर पुस्तक हांवें बरोवंक ना, ह्यो बायबल तर हांवें बरोवंक ना. हे 2000 वर्सां आदीं भागयेत पावलून जो देवाचो हत्यार जावन आसलें, जेजू क्रिस्त भागयेत पावलो विशयी कितें म्हणटा? तो हांवें वेचून काडलेलें देवाचें हत्यार जावन आसा. सो त्या हत्यारान जे देवान वेचला तेणी बरयला, तें तर हत्यार चुकीचें बरोवचें ना. त्या हत्यारान कितें म्हटलां? त्या हत्यारान क्लियर म्हटलां की तर मुर्ती पुजा करिनाकाय. कित्याक मुर्ती पुजेचें पातक आनी पोजडपणाचें पातक सेम आसा म्हणटा. मुर्ती पुजेक आनी पोजडपणाचें पातक सेम आसा. जशें मुर्ती पुजेक आमी एका देवाक सोडून आमी तयार केलेल्या मुर्तेक आमी नमस्कार करता, मान दिता. दिस इज आयडलशीप. सेम एका घरकाराक सोडून वा एका घरकारणीक सोडून आमी दुसऱ्या घरकाराक लागीं फिरता. सेम पातक आसा. कित्याक आमी देवाक सोडून दुसऱ्या थंय वयता. तशें एका दादल्याक सोडून दुसऱ्या थंय वयता. तेका कुडीचें पातक म्हणटात आनी तेका पोजडपण म्हणटात. हालेलुया. सजमोन घेवंक जाय. जायतीं जाणां आमी सजमता पूण मानून घेयना. हें खूब व्हडलो. हेचो प्रॉब्लम कितें जाता जाणा? बायबलान कितें म्हणटा? देवाचें राज खोट्या मनशांक ना. सजमोन घे. देवाचें राज खोट्या मनशांक ना. आनी हें खाशा जेजू क्रिस्त म्हणटा. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा पळयात. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून तुमी सर्गाच्या राज्यार भितर पावच्यात ना. आमेन. कितें म्हणटा? म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून तुमी स्वर्गाच्या राज्यान भितर सरच्यात ना. हालेलुया. हयूय जेजू क्रिस्त तें म्हणटा आनी हयूय भागयेत पावलो तेंच म्हणटा सर्गाच्या राज्यान. हालेलुया. देवाचें राज, सर्गेचें राज एकूच जावन आसा. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा म्हाका जेजू जेजू स्वामी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू स्वामी, जेजू धनी म्हणून सर्गाच्या राज्यान भितर सरच्यात ना म्हणटा. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? पूण सर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खोशी करता. आतां बापाची खोशी कितें जावन आसा? आनी बापाची खोशी ही जेजूची खोशी आसा वा ना? बापाची खोशी ही जेजूची खोशी आसा वा ना? सो बापाची खोशी कितें आसा? बापाची खोशी जावन आसा जेजूचो मोग करप. सारकें?
प्रेज द लॉर्ड. बापाची खोशी कितें जावन आसा पळय. बायबल कितें म्हणटा, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोण सर्गा राज्यार भितर सरचो ना. कोण म्हणटा? जेजू. पूण सर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खोशी करता. आतां सर्गार आसतल्या बापाची खोशी म्हटल्यार कितें? म्हटल्यार जेजूचो मोग. सारकें न्हू. सर्गार आसतल्या बापाची खोशी म्हटल्यार कितें? जेजूचो मोग. आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 कितें म्हणटा? जुवांचो 14वो विसर 15वी जेजू क्रिस्त म्हणटा, जर तुमी म्हजो मोग करतल्यात तर म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जर तूं म्हजो मोग करताय तर म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. प्रेज द लॉर्ड. सो परतून आयले 10 आज्ञेचेर आनी त्योच आज्ञा आमकां सांगता. तेचितली दुसरी आज्ञा आमकां सांगता, मुर्ती पुजा करिनाका म्हणून क्लियर सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 1, 2, 3, 4 and 5. हालेलुया. पळय बाबा कितें जाता जाणा, आमकां ह्या संवसारान आसतना सर्गीच्या राज्याची दायजी जावन देवान निवडलेली आसा. पूण सर्गीच्या राज्याची दायजी न्हू जावच्या पासत सैतानूय वावुरता. आमेन. हालेलुया. कित्याक तो खोटो आनी नश्टो. हालेलुया. ते सतचें फट करून दाखयता. हालेलुया. आनी जे फट आसा ते सत करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल पासून म्हणटा तो खोटेपणाचो बापूय जावन आसा. तो खोटेपणाचो कोण जावन आसा? बापूय जावन आसा. सो सजमोन घेयात बाबा. देवाचें उतर आयज आमकां कितें सांगता? देवाचें उतर आयज आमकां सांगता तर कोणाक देवाचें राज मेळचें ना तें. कोणाक सांगलें पळयात? पोजड्यांक सांगलें. थंय बरयलां कुड्डे देवा. कुड्डे देव म्हटल्यारूच आयडलशीप जाली, मूर्ती पुजा जाली. मूर्ती पुजाक बसतात ते. परत वारी म्हणटा. हालेलुया. आनी कितें म्हटलां? बायल बले म्हटल्यार बायले भाशेन जे करतात वा बायले भाशेन जे पेहराव करतात, बायल बले. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार आपूण बायल असल्या भाशेन ते करतात अशें. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत पळय कितें म्हणटा? दादल्या कडेन पोजडपण पाताक करतात तसले. कितें म्हणटा? दादल्या लागीं पोजडपण पाताक करतात तसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय सर्गीचें राज कोणाक मेळचें ना तें पळयात बाबा. हालेलुया. तितून पोजडे येयले, तेका परत वारी येयले. दादल्या लागीं संबंध करतात ते येयले. बायले लागीं संबंध करतात ते येयले. आनी तितून येयले कुड्डी म्हटल्यार मुर्ती पुजा करताले ते भितर आसात. परत 10वी लायन पळयत कितें म्हणटा? तितून येयले चोर. चोर म्हटल्यार कितें? फक्त चोरी अशी न्हू. दुसऱ्याची जमीन चोरणे, दुसऱ्याचे नावार करणे, गपचूप नावार करणे, हेका लुटून खाणें, तेका लुटून खाणें, तेचो वायट करणे. म्हटल्यार जें देवाच्या नियमाचे भायर आसा आनी तें आमी घेता जाल्यार तेका चोरीचे पातक म्हणटात. आमेन. आमकां दिसता चोर म्हटल्यार कितें? रातचो येतलो आनी ते चोरी करतलो आनी तो चोर जाता. ना 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 ना. आतांचे चोर दिसाचे भोंवतात. हालेलुया. आतांचे चोर दिसाचे भोंवतात आनी आतांचे चोर अदीक सादूर रावंक जाय. आतांचे चोर एक आमच्याच भितर रावन चोरी करतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पयले जागे रावन चोरांक धरूंक जाताले. आतां दिसाचे भोंवतात जाल्यार आमकां आतां भरूंक जायना बाबा. तांकां धरूंक जायना. हालेलुया. पळय कोण लिस्टान आसात पळय चोर आपस्वार्थी म्हणटात. म्हटल्यार आपल्याचो स्वार्थ म्हणजे म्हाजें बरें जावंक जाय, म्हज्या कुटुंबाचें बरें जावंक जाय, म्हज्या फायद्याचें जावंक जाय. तांकां पासून सर्गीचें रास ना म्हणटा. हालेलुया. तांकां पासून सर्गीचें रास ना. परत कितें म्हणटात? बेबदे. कोण सांगता बायबलान बरयलां म्हणून सोरो पिवंक अलावड आसा म्हणून? ना. हय म्हणटा बेबद्यांका सर्गीचें रास ना. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. हालेलुया.
बेबद्यांका स्वर्गीचे राज ना. हालेलुया. सोरो पिणाऱ्यांका स्वर्गीचे राज ना. बियर पिणाऱ्यांकूय स्वर्गीचे राज ना. हालेलुया. सजमान घ्या. विदाउट अल्कोहोल, ते अल्कोहोलिक आसोंक जायना, कितेंच ना. बरें सोरो पियेतात ते न्हू, सोरो इकतात तेंकाय सर्गीचे राज ना. हालेलुया. तुवें म्हणटाले हें खंय बरयलां ब्रदर? हें बरोवंकूच ना. सोरो पियेतल्यांकाच बरयलां, पूण सोरो कसो येयलो? सोरो खंय मांडून थेयतात? जे सोऱ्याचे बिझनेस आसा तेच सोरो मांडून थेयतात. आतां म्हाका सांगात, बायबलान अशें एकूय बरयलां सिगार पियो नाकाय म्हणून खंय बरयलां? सिगार पियो नाका म्हटल्यार सिगार पिवचे न्हू अशें खंय बरयलां? ना, बरोवंक ना. तरी पासून पवित्र आत्म्यांच्या गिन्यानान आमी म्हणटा सिगार हें फाताक आसा. आमेन. तंबाखू खावचो न्हू, स्टार खावचें न्हू, गुटखा खावचें न्हू, बायबलान खंय बरयलां? खंयच बरोवंक ना. पूण पवित्र आत्म्याच्या बुद्दीन आमी म्हणटा त्यो वस्तू वायट ह्यो. आमेन. हालेलुया. म्हटल्यार कितें? जेतून नशा आसा, जेतून तुजो जे पियेल्या उपरांत संवसारा वांगडा तुजो संबंध तुट्टा, अश्यो वस्तू तुज्या जिवितांत नाका. हालेलुया. पळयात बाबा, हांव कोणाचें वायट म्हणना, म्हाका कोणाचें वायटूय म्हणचें ना, पूण सजमन घेयात. हें हांवें बरोवंक ना, पूण बायबल पासून सांगता बेबद्यांक, सोरेकारांक सर्गीचे रास ना. मागीर ती कितकी न्यायाना भेटयात, कितके तेस करात, कितके मागणें करात, कितकेंय कितें करा, बायबल सांगता जर ना तर नाच. नाच नाच नाच. कित्याक आमकां देवाचें उतर म्हणूंक जायना. कित्याक ह्यो कायदो केला तो आमी करूंक ना, ह्यो कायदो केला तो मनशान करूंक ना. ह्यो देवाच्या प्रेरणेन बरयला. आमेन. आनी ह्या देवाच्या आत्मेन बरयला. आमेन. फुडें कितें म्हणटात पळयात, अपमान करतात तसले, म्हटल्यार दुसऱ्याचो अपमान करता आमी, चार चौगान अपमान करता, दुसऱ्याक खाला लेखता वा आमच्या परस दुसऱ्यांका खाला लेखता, तेका पासून सर्गीचे राज मेळचें ना म्हणटा. हालेलुया. तेका पासून मेळचें ना. आनी कितें म्हणटात? नागवणे. नागवणे म्हटल्यार कितें? फसयता आमी एका. तुका सांगलां, ओके ओके, पूण आमी फसयता जाल्यार नागवणे. दुसऱ्याची जमीन फसयता, दुसऱ्याचे पयशे, दुसऱ्याचे आनीक कितें, तेका पासून नागवणे म्हणटात. दुसऱ्यांचे खावप हें सारकें न्हू, दुसऱ्यांचे लुटप हें सारकें न्हू, तेका पासून नागवणे म्हणटात. जर तुज्या लागीं आसा तर दिवन उडय, जर तुज्या लागीं ना आसा तर थांबोंक सांग, पूण फसय नाका. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां हें सगळें जाल्या उपरांत भागवत पावलो कितें म्हणटा? असले मनीस, कसले मनीस? पोजडे, कुड्डे देवांक बसतात तसले, परतवारी, बायल बाले, दादले दादले लागीं कुडीचो संबंध, बायला बायला लागीं कुडीचो संबंध, चोर, आपस्वार्थी, बेबदे, अपमान करतात तसले, नागवणे, हे सगळे देवाच्या राज्याचे दायजी जावचे नात. आमेन. हें हांव सांगना, पवित्र पुस्तक सांगता. तुमकां जावं जाल्यार कोरिंथकारांचे पयलो अवेसूर काडात, फर्स्ट कोरिंथकारान काडात, 6 अवेसूर काडात, 9वी आनी 10वी वरपार. फर्स्ट कोरिंथकारान चॅप्टर 6 वर्स 9 and 10. हालेलुया. सो पळयात, बायबल आमकां उतरावरी सांगता, उतरावरी सजमयता. आयकोचें आमचें काम, सोडूचें तुमचें काम. हालेलुया. आनी घेवचेंय तुमचें काम. हालेलुया. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, कान आसात आनी आयकोचें. कान सगळ्यांक आसात, पूण आयकोंक थोड्या जाणांक आसात म्हणटा. हालेलुया. सो देवाचें उतर जिवी आनी गुणवंत बाबा, ते दोनूय वाटांनी पाजयलेल्या तालवारी भाशेन. जर तूं तेका सजमलय तुका जिवीत मेवता. जर तूं तेका सजमोंक नाय तर ते तुका परतून सांगतले. तरी तूं सजमोंक नाय तरी परतून सांगतले, परतून सांगतले, परतून सांगतले. पूण असो एक वेळ येतलो ते सांगचे बंद जातले. आमेन.
गॉड ब्लेस. थँक्यू जीसस. या दिवसापासून त्या वेळापासून तुझ्या उतरांपासून तुझी उतरां सामर्थ्यशाली आणि बलिश. तुझ्या उतरावरवी आम्ही जगता, तुझ्या उतरावरवी आम्ही चालता, तुझ्या उतरावरवी आम्ही जियेता. आम्ही खुशाल आसा म्हणजे तुझ्या सांगाताक चालताना. थँक्यू जीसस. गॉड ब्लेस.